बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगचनो आज पेस्तकोसाची परब म्हणजे आत्म्याचे येण्याचे पेस्त आम्ही आचरण करता. पास्काच्या पेस्ताच्या उपरांतलो 50वो दीस हो देखून हाका प्रत्येकाचो आयतार म्हूण आपयता. आमचे देवदुस्ती संगी पास्काचो काळ सोंपता. आयचे हे पेस्त पवित्र आत्म्या विशयी नियाळूंक आमकां आपण दिता. पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आज सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या. जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सवे सदांच आसूं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगाल वावरून बेगिनो सकाळी जावन आमी प्रत्येक तरान नियाळ करना सावन पवित्र आत्म्याची देणी कचले घेवन तशेंच पवित्र आत्म्याची फळां कशें आपोस्तलांचें जिवीत पवित्र आत्मो तांचेर येवच्या पयलें भियान भरिल्लें पूण ते पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत रुपांतर जालें. तर आज आमी हांगासर पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करता आसतना तोच पवित्र आत्मा आमकां समेज तांचेर देवोन दी. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, तशेंच पिरगस कुटुंबाच्या जिवितांत, तशेंच समाजाच्या जिवितांत आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन हेरांक बरें करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार प्रत्येक जावन हेरांचें जिवीत रुपांतर करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार तोच पवित्र आत्मा आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. तशेंच करूंक आमी पयसरल्या अंतर सर पातकांची नीज तुगदरी आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून संघा मनाचे थोड्यात सारून वायट दुरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेर सदां आमकां बरी सगळ्या देवदां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां वखसून आमकां सदांच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या सर पदवीदार बापा आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमा वरवीं सर देशा आनी लोकां मदें विस्तारले तुजे परचेक तूं पवित्र करताय युगायुगांत पृथ्वीचेर पयत्यात्म्याची देणी सुभामपणी वत जे काम सुवर्तमानाचे परगडणेचे सुरवेक तुवें आजापानी घडोवन हाडलें तें सुदायलपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बावरत्या उद्देशी फुडें व्हर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे तारी रासवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते सुमेज एका सुवातेचेर संगता मेळोवन आसले. तेदवां एकच सणे कठीण जड वरें आयिल्ले बरी मळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ल्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाजा सक्तेस परवांत परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजालेमांत आयिल्ले थंय हांसले. हे आवाज आयकून लोकांचो एक व्हड जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हर एकल्यांक आपआपल्या भाशेन आयकतालें देखून लोक तकड ठठक जालो. ते शर्मेले आनी विजमी जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलियागार न्हय वे? तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव प्रांतियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी कपादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी फिफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरीन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतान आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वाडस मेळिल्ले क्षेत्रांतले, अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाची विचित्र कृत्यां विशेश ते म्हाका सांगतात ते आमचे आमचे माय भशेन आमकां आयकता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या
मोची चिन्ना ताका मानवो होय सर्वेस पोराते आसा मोसो संतो तुझ्या आणि संसाराचे आमी सोमेस्तांनी एकाच आत्मातय पवित्रान घेतला. दुसरें वचप साव पावलोन कोरिंतकारान पयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो तो दिता. सेवाय वेगवेगळी तरांची आसा पूण एकच सोमयाची आमी सेवा करता. कामय वेगवेगळ्या तरांचे आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकांतय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदया पासत म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचेर ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जाता. त्याच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्रान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पियोन असो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Thank you.
मोगाची आणि पेटयतात उसो तुझ्या मोगासो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बागार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतार हे. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त देवच्या मगाळ गावरून बेनो पवित्र आत्म्याच्या पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्या विशयान नियाळ करूंक आनी हें फेस्त आचरण करूंक आमी हांगासर जमल्या. दिसाय की आमी सर्व बागी जावन आसा, कित्याक सकाळीं जावन पवित्र आत्म्या विशयांत आमकां परिपूर्ण समजोवणी मेळ्ळी. कोण जावन आसा पवित्र आत्मो, पवित्र आत्म्याची देणी कसली आनी पवित्र आत्म्याची फळां कसली. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसल्यार आमचें जिवीत कशें रुपांतर जाता म्हणल्या विशीं आमी जाणा जाल्या. मोगाच्या भावान बहिणो पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें? पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वा दीस, 50th डे. त्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान ते धैर्यान भरले आनी जेजूक साक्ष दिवंक लागले म्हणून आमी पातयेता. पूण पवित्र आत्मा ताचे पयले नातलो गी. पवित्र पुस्तकान सबार उल्लेख आसात. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पवित्र आत्म्या विशयांत आयकता. प्रवाद्यांतय पवित्र आत्मो आसलो. मोरी माय पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. मोरी एलिझाबेथाची भेट करता आसतना तिच्या कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली पवित्र आत्म्याच्या बळान. अशें सबार उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटात. पवित्र आत्मो पयलेंय आसलो. पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा मात्र न्हय, उपरांतय तो आमकां मजत दिवन आसा. कित्याक जेजून म्हणलां, हांव तुमकां एक मजतदाराक धाडटलो, तो सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. पयल्यान पयलें पवित्र आत्मा आमचे थंय आसल्यार कितें जाता? हेच्या अपोस्तलांच्या ग्रंथांत आमी आयकलें, पवित्र आत्मो आयल्यांत तांचें बें पयस जालें, धैर्यान ते भरले. पळय आमकां मनशां सैमान सबार पटी सबार तरांची भिरांत बें आसता. जावं पुरो भुरग्यांक परिक्षेचें बें, व्हडांकी दडपटी परिक्षेचें बें. ह्या विविध संदर्भार
विविध पंथभावना आमचे थंय आसता आसतना आमकां तराची गांवचें हें आसता. हांव दुबयांत आसतना हांवें पळयलां थंय ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचें मस्त कश्टांचें. हांव ड्रायव्हिंग टेस्ट दिवंक गेल्ल्या वेळार म्हाका म्हजे पांय कामताले, बेंदिसताले. मार 5 फावटी हांव फेल जाल्लो. जाल्यार एक दीस म्हाका बेस्ट ड्रायव्हर म्हणून एवॉर्डूय मेळ्ळें. फेल जालो म्हणटा तुमकां म्हाका सांगचें, दुसऱ्यांक कोणाक सांगनाकात तुमी. थोडे फावटी तशें जाता, बे आसल्यार आमकां मुखार वचोंक जायना. थोडे फावटी नर्सां भुरगीं प्रत्येक जावन भायल्या गांवाक वचोंक येता आसतना तीं आमच्या लागीं येतात कावन्सिलिंगाक. 3-4 फावटी हांवें LTS एग्जाम पासच जायना. तांकां आमी सांगचें पयल्यान पयलें तुवें बरें करून शिकाचें, दिसाक 8 घंटे, आनी उपरांत बरें करून शिकल्यार आनी तुजी परिक्षा बरयतना तूं शिकता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत तुवें मागल्यार जेजू तूं म्हजे संगता आसाय, पवित्र आत्म्याक तूं म्हजे थंय धाड, बळान भरल्यार खंडीत जावन आमचें बें पयस जाता. खंयचीय परिक्षा आमकां बरोवंक सुलाभ जाता. त्या पासून साबार भुरग्यांक आमी तांचें सांगचें जावन आसा, पवित्र आत्म्याची ससाय मागा परिक्षा बरयता आसतना. पवित्र आत्मा तुमकां धैर्यान भरतलो, बेंबरांत तुमची पयस करतलो. तुमी शिकल्लें तुमकां उडास हाडटलो. जेजून म्हणलें जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां पवित्र आत्मा उडास हाडटलो, मात्र न्हय हेर संगती उडासा काडटलो म्हणायचें देवाच्या उतरांत वांजलांत जेजू म्हणटा. त्या पासून आमकां बेंबरांत आसल्या वेळार खंयची परिक्षा आमी बरयता आसतना आमी प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याची ससाय मागल्यार खंडीत जावन तो आमकां बळ आनी धैर्य दितलो. आज सकाळीं आमी पवित्र आत्म्याची साथ देणी कितें म्हणून आमी समजल्यां. आनी पवित्र आत्म्यान दिवचें वर्तें देणें जावन आसा समजणी. हेरांक समजोवचें गिन्यान, हेरांक बरें करची, बरें करूंक जाय जाल्ली खरी समजणी. आयिल्ले वार एकलें भुरगें आमच्या आश्रमाक आयिल्लें, तें नर्सींग शिकता. आनी प्रत्येक जावन तो नर्सींग करूंक तुका कोणें कुमक केली गो म्हूण सांगल्या वेळार तें म्हणूंक लागलें म्हज्या व्हडली मायन. म्हजी व्हडली माय परगांवांत ती वावर करताली आनी तिका आसलो एकलोच पूत म्हजो डॅडी. आनी म्हज्या डॅडीक हांव एकलें भुरगें आनी म्हज्या फाटलें धाकटें भयण आसा. पूण तिका परगांवांत आसतना बगतालें ह्या भुरग्यांच्या फुडारा पासून कितें म्हणे हांवें करूंक जाय. आनी त्या पासून त्या व्हडली मायन परगांवांत काम करता आसतना थोडे पयशे FDs करून सुमार 10 लाख ह्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर म्हणून तिणें करून दवरले. आनी आज दिसाय की ह्या भुरग्याच्या उपकाराक पावले. ती व्हडली माय देवादीन जाला, ह्या भुरग्याचो बापूय देवादीन जाला, खाली आवय आनी धाकटें भयण आसा. पूण त्या दळांत त्या व्हडली मायक समजोन मेळयली ह्या भुरग्याच्या बऱ्यापणा खातीर हांवें कितें म्हणी करेज जाय. आनी त्या पासून तिणें 10 लाख बँकान दवरल्यात. आनी त्या बँकाच्या पयशा वरवीं बँकांत आशिल्ले पयशे पीस भरोवंक नर्सींग शिकोवंक आतां फर्स्ट इयर जालें, ताका सुलाभ जालें. कसली समजोनी खंयतावन आयली म्हज्या मोगाच्या भावन भयणो. ह्या मानेस्तानीक प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्या वरवीं कळीत जालें आसतलें. खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी म्हज्या नातीक कश्ट आसतले आनी कश्टांचें नाका, कोणा कोणा लागीं वचून मागचें नाका. प्रत्येक जावन बरें शिकप जावन आनी बरो फुडार जोडी येता. आनी त्या पासून साबार जणी पवित्र आत्म्याची आसात आनी तांचे पैकी एक जावन आसा समजोनी. खरी समजोनी आमकां मेळची जावन आसा. जावं आमच्या कुटुंबांत
आमच्याच वाड्यांत आमच्या फिरग्याच कुटुंबांत आमच्या समाजांत कसलेय समस्या असल्या त्या समस्यांक पर्याय मेळच्या खातीर पळयत आत्म्याची ससाई आमी मागल्या वेळार खंडीत जावन आमकां कुमोक मेळटा. हाच्या दुसऱ्या वसमात आमी आयकलें भगेन पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा भगेन पावल सांगता पवित्र आत्म्याची देणी सभार आसात. ती देणी न्ही आमी एक शो करूंक पगार पवित्र सभा बांदून हाडूंक ती दिल्ली जावन आसात. एक कुटाम बांदून हाडूंक एक पवित्र सभा बांदून हाडूंक बरी समाज बांदून हाडूंक दिल्ली जावन आसात भगवान पावल म्हणटा. त्या बसत आज आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त आचरण करता आसतना आमकां स्वामी विचारूंक जाय कसली देणी पवित्र आत्म्याचें देवान म्हाका दिल्यांत. ती नीज जावन प्रत्येक जावन म्हज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा बसत वाड्याच्या बऱ्यापणा बसत फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणा बसत समाजाच्या बऱ्यापणा बसत म्हज्या समुदायाच्या बऱ्यापणा बसत हांव गळसितांव या ना. तर आमी देवान दिल्ली देणी आमी गळसितांव जाल्यार खंडीत जावन देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. तर आमी गळसिनांव तर पेंताकोस्ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवाचें उतर आमकां परत्यान जागयता आनी बुटयता आमकां दिल्ली देणी हेरां खातीर आमी गळसूंक. आनी निमाणें जावन आसा पवित्र आत्म्याची फळां कसलीं म्हूण. जर तर आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याची ती णव फळां आमचे थंय दिसून येतात. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 22 भगवान पावल सांगता पवित्र आत्म्याची फळां ही जावन आसात मोग संतोश समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण आनी स्वाभिमान सेल्फ कंट्रोल. हाका विरोध दुसरी फळां आसात ती देवसाराची फळां. मोग नासल्यार थंय राग आसल्यार ते देवसाराची फळां आसल्या बरी. आमच्या कुटुंबांत जर तर संतोश आसा पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय आसात. जर तर संतोशच ना केदाळाय बेजाराय जाल्यार ती देवसाराची फळां. समाधान आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार खंडीत जावन पवित्र आत्म्याचें फळ आमचे थंय आसा. ना समाधान नासल्यार थंयसर पवित्र आत्म्याचें फळ ना. समाधान जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. सोंसणीकाय ना सोंसणीकाय आमचे थंय आसल्यार पवित्र आत्म्याचें फळ आमचे थंय ना. दयाळाय कायंडनेस हेरांक थंय दयाळाय दाखोवचें बिरमत पावचें तांकां कुमोक करचें कसलें फळ आमचे थंय आसल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. बरेपण गुडनेस हेरांक बरें करचें त्या वेळार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. विस्वासीपण फेथफुलनेस अविस्वासीपण आसल्यार आमी पवित्र आत्म्यान पयस आसा. बळेपण या ह्युमिलिटी खालतेपण आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. स्वाभिमान सेल्फ कंट्रोल नियंत्रण हर एका संगती थंय नियंत्रण आमचे थंय आसल्यार खंडीत जावन पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. तर मोगाच्या भावरून बहिणो बोवा पुरबायेचें फेस्त आमी आज आचरण करता आसतना आज विशेश तरान आमी पवित्र आत्म्याची देणी सांगात निमाणे मटव्यान पवित्र आत्म्याची फळां कसली म्हण आमी जाण जाल्यां. तर परत्यान हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना पवित्र आत्मो आमकां ताच्या बळान भरून दी धैर्यान भरून दी आमचें जिवीत रुपांतर करून दी. प्रत्येक जावन आमचें कुटुंब रुपांतर जावन दी. पिरगस कुटुंब आमचे समुदाय रुपांतर जावन दी. आमची समाजी रुपांतर जावन दी. हें मेरांक बरें करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार तोच पवित्र आत्मा आमकां लाभून दी म्हूण प्रत्येक जाणां ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.
सतमंता देवाक सर्वद्रा बापाक सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपताक आमच्या सुम्या सोपयत मेवरे कृपेस मावलो आमकां मरये जावन सलमलो वंश ताका ताणें कस असले ताका कुसात चडलो तो मेलो हांवें तांकां रेखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जेवण जालो सर्गाक चडलो सर्वपदवीदार देव उजवाक बसला थंय जयानी मेल्ल्याची मोठी बरोवंक येतालो सदमंता पयत रत्म्या कतोली पय सोबेक अक्सो एकदार बातकांचें पुढचें जेवण पावन कृष्णाची जिवीत आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो पयत रत्म्याचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना सर आमची मागणी प्रार्थना देवा बापाक आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या बी साहेबाचेर सर याजकांचेर धर्मिकांचेर लायकांचेर मणयारींचेर आनी सर मिशनरींचेर तुज्या पवित्र आत्म्या पाटय आनी तुजी पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक खरी जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी वत. तांणी सर्वांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान कार्यगत करूंक आनी आपले ताब्यान दिल्ले पद्दती निस्वार्थ मनान सेवा करूंक देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक तांकां उर्बेस कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. आमी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमचें जिवीत पेल्याचे सेवे खातीर जियेवन आमच्या कुटुंबांनी शेजारा आनी वाड्यान तुज्या मोगाच्या आनी सेवेचें राज स्थापन करूंक आमकां सक्तीन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय लाभय. तांची सेवा चाकरी करतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमची कुटुंबां माये मोगाची आनी सेवे स्पिरिताची मंदिरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या एक वर्साच्या बोवारे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां लाभय अशें आमचें जिवीत तुका साफ दिवचें तसलें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून एक बर आमी आतां मागया. मोगळा बापान तरीच मागणी प्रार्थना तुज्या मुखार दवरली. काळजाचे तरेक जें कितें उसारूंक ना तें तूं जाणाय. आम्हा सुमेस्तांक तुज्या कृपे देण्यांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तुजी सभा करूंक आनी हेरांक बरें करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार तूं आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. By the counsel
पवित्र तुमचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देवापाक म्हणत असलें सांगून मागात हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमेत आमच्या नेमक्या पवित्र सभेचा आदावाक सर्वेस्पर्थ मानून घेऊ. भोव मगाळ बापा तुझ्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयल्ले सगळे सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां फुडारपे सांग. ह्या यज्ञाच्यो गोट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत पावते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळ्यानी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. सांगता तुज्या पुता कडेन एकवटून तुवें आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलें. तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलय. असो पास्काचो गोट संपूर्ण पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली. एकच वाळत वसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे बरी तुजी पय सभा जल्मायली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार सर्गेंचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुरानी रगत. आपले कुशेन कस मनान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. पेसवरी जावन जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स धवे आनी ससनीक घराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे बसत सुमेस मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उदासाक करात. What a so good Purgatoria. बापा जेजूच्या मरणास्वामी पुन्हा जिवंतपणा स्वामी भक्तीपणी प्रयास करता. हो जिविता सोंडो ही सर्वरेची काल सुखा समर्पिता.
तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां जेजूची कुर्रागा सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्यान समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सरण सरवर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आम्हा सर्वांकी तूं पोशीत कर. त्या पवित्र आत्मो आमच्या संगता सदांच बिडार करचो. आमच्या जिवन परबायतारा मुखासून वरदी ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान दादू ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असे सम फ्रांसीस पाद्र पियो समांतरण समक्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सर्वोद्वेदार बापा नरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सर्वांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन पळय सभेन बरें करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार जेजूच्या मागण्या मुखार मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पळय जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे गोष्टी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुभासकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशेर एकतेल्यांक आमकां उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतली वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय तुज्या पयसुवेच्या बावर्देचेर दीस घाल. तुज्या कुशार माने तुका शांती दिन एक वटान सांबाळ. तुजे निराशवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे इसरे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. जेजू देवाची सळी संसाराचे पाप करता ती सळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें विचारांचे म्हाका पावना ज्योतिरान म्हाका भलायकी मेळटली.
बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुज्या पयसुबे सर्गेंच्या देण्याने तूं भरताय तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतल्या आत्मीक वसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या अधीन घेवं आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज सोरोंक आनी सडवरेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोवंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सुबे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पुतेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. आता सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भुरग्यांक वयर आपयवणे दिता. सगळ्या भुरग्यांनी वयर येवचें, आलतारी बोवारी एक जावचें आनी मागण्या विधी आतां आमी चलोवन व्हरतले. हांव सगळीं वयर येयात भुरगीं. एकदा ल्हान भुरगीं आसात तर तांच्या आवयांनी तांकां काणकोण वयर येवेत. आवय बापूय कोणी आसा तर तांणी काणकोण वयर येवचें. व्हरतें देणें पवित्र आत्म्याचें. सुमिया जेजू तुवें भुरग्यांचो अपार मोग केलोय, तांच्या मोगान तूं भरलोय. तुका पुरासाण जावन तूं विशेव खणयता वखता शिसांनी भुरग्यांक आडयल्या वेळार ना आडय नाकात भुरगीं म्हजे सरशीण येवं दी. सर्गींचे रास्त आसलें म्हळें आनी तांच्या माथ्यार हात दवरून तांची भितरली पिडा आनी भायली पिडा गूण केली. भितरली पिडा भुरग्यांचें भें, भितरली पिडा भुरग्यांचें हट्ट, भितरली पिडा भुरग्यांची कवजेणी, भितरली पिडा भुरग्यांचे राग आनी भितरली पिडा भुरग्यांचें एक असमाधान. तशेंच भायली पिडा ताप, भायली पिडा शेळ, भायली पिडा कोंकली, भायली पिडा एलर्जी. ही भितरली पिडा भायली पिडा ह्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून तूं गूण कर म्हूण मागता. आनी तशेंच भुरग्यांक शिस्त दी. ही व्हडली पिडा म्हळ्यार आतांची मोबायलाची पिडा. LKG तावन सुरू जाल्ली, मागीर ही KG सट्टात तुसवाय उणी जायना. देखून भुरग्यांची पिडा ही मोबायलाची पिडा. मोबायल पळोवची, मोबायल पुसची, ती एक पिडा. देखून थोड्यांक घर पुसलें तर पुसची पिडा. ह्या भुरग्यांक मोबायल पुसची पिडा. घर पुसलें जाल्यार नितळ जाता जालें. ही मोबायल पुसची पिडा भुरग्यांक तावन पयस कर आनी शिकपाची रूस आदी आसल्या बरी वाचची रूस तांकां दी. आनी तशेंच शिस्त तांकां दी. वेळार उठचें, त्याच वेळार शिकचें आनी वेळार न्हिदोंक येचें, वेळार खेळोंक येचें, वेळार जेवचें. तें तांकां शिस्त तांकां दी. जर तर भुरग्यांक थंय शिस्त आसा ती भुरगीं नेखेत्रां बरीं परजळटात, शिकपान बारी मुखार आसात. आशिस्तेचीं भुरगीं फाटीं पडटात आनी खासा प्रेजनांतल्या बरीं जातात. देखून जेजू जाणवायेंत आनी बळांत वाडलो आनी खालतो तो जालो म्हूण भुरग्यांक ते खंयचे गूण नासल्यार एक आवयक बापायक सड्डायका नासल्यार उरणी बापाय घरान ना दुबाया खंय 2 वर्सां फाटीं आयलो गेलो ताका आयका नासल्यार उरणी आवय काय खंयची भुरगीं आवय कालदवची विदेय दवची तीं भुरगीं मागीर संवसारार परजळचीं. तीं कंपनीन ते मॅनेजराक आयकातात, धन्याक आयकातात, तीं व्हडलीं मॅनेजरान जातात. खंय भुरगीं खालत्यांत गी तीं वर्तीं जातात. देखून आमी ह्या भुरग्यांक खालतीं कर. मोबायल पुसी नातलीं भुरगीं कर. आवय घर पुसच्यांत कुमो करचीं भुरगीं कर. आनी शेळ ताप कोंकली आनी बैली पिडा काड. कवचेनी भिरांत राग हट्ट भितरली पिडा काड. ह्या भुरग्यांचें जिवीत नंदन कर. जो जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. धाड तुज्या आत्म्या वेळें गीत आमी गावया तो पवित्र आत्मा आमच्या भुरग्यां वयर येतेच मापान तुजो दाबा घालून तेचे देण्यानी तांकां बरोवन दी.